राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 2 दिसाच्या गोंय भोंवडेर वास्कोच्या INS हंसा तळाचेर नौदळाच्या जवानांकडल्यान मानवंदनेचो केलो स्वीकार। उपरांत कारवार नौदळ तळाक दिली भेट। पेडण्या अरमला बेकायदेशीर रितीन रावपी बांगलादेशी नागरिकाक मोर्जे पुलिसांनी केली अटक। इमिग्रेशन आणि फॉरेनर कायदा 2025 अंतर्गत गुन्यांव केलो दाखल। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू। आता पळयात खबरो विस्तारान। उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष पदा खातीर रेश्मा बांदोडकर जाल्यार सिद्धार्थ गावस्तेसाय हांची दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष पदा खातीर भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान घोषणा केल्या। तशेंच उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत उपाध्यक्ष पदा खातीर नामदेव च्यारी जाल्यार दक्षिणेंतल्यान अंजली वेळीप हांची उपाध्यक्ष पदा खातीर नांवांची घोषणा केल्या। विद्यमान अध्यक्ष आनी उपाध्यक्षाचो कार्यकाळ 6 जानेराक सोंपतलो। 7 जानेराक नवे अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपल्या पदांचो ताबो घेतले पळय। दिवचले बाजारांत लक्ष्मी शिरोडकर हे बायलेचो खून करपाच्या प्रकरणात अटक केल्ल्या रमेश तेली ह्या दुबाविताक न्यायालयान 10 दिसांच्या पुलीस बंदखणेची ख्यास्त सुनायल्या। लक्ष्मी एका मारबडे करून नाक दाबून तिचो खून केल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान स्पश्ट जाल्ले। देखून ह्या प्रकरणात शेनवारा सांजे पुलिशेन दुबावित रमेश तेली हाका अटक केली। गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या युनिटी मॉल प्रकल्प आड चिमलाकारांनी उपोषण सुरू केलां। ह्या प्रकल्पाक लागून शेतां भाटां, उदका स्त्रोत आनी जैवविविधताय नश्ट जातली अशें थळाव्यांचें म्हणणें। पळयात पुराय बातमी। गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे युनिटी मॉल प्रकल्पाक चिंबलकारांचो विरोध कायम आसा। न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा उपरांतूय युनिटी मॉल प्रकल्पाचे काम सुरूच आसा अशें चिंबलाचे थळावे सांगतात। कायदे करपीच अशें करपाक लागले जाल्यार सामान्य मनीस करतले कितें? पंचायतीन आमचो गळो चिल्लो, आमचो विश्वासघात केलो। देखून चिंबलकारांनी युनिटी मॉला आड उपोषण सुरू केला। ह्या मॉलाक लागून सैमाचे लुकसाण जातले, तशेंच जैवविविधताय नश्टय जातली। देखून हे प्रकल्प स्क्रॅप करचे अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरलेली आसा। देव बायगीणकाराक परतून एकदां घराणें घालून आयला आनी ताचे कडेन एक प्रार्थना केल्ली आसा की कशे तरेन हो आमचो गांव जो आसा ह्या तळ्याच्या बाबतीन आमकां न्याय मेळोवपा खातीर तळमळटा आनी ह्या कामाचेर सरकारान हे जे कितें काम चलयल्लें आसा तेचेर कोर्टाची स्टे आसून निर्बंध आसून सुद्दां एक प्रकारची गुंडागिरी दादागिरी करून कोर्टाचो अवमान करून हे काम आता जवळ जवळ म्हाका दिसता 4 जे पोकलीन JCB भितर काम करता आख्खे म्हणजे आख्खो विध्वंस तेंच्यांनी ठरयल्लो आसा केल्लो आसा चालू। तेन्ना ह्या उपोशणाक सरकाराचे दोळे उगडचे, मुख्यमंत्र्याचे दोळे उगडचे, पर्यटन मंत्र्याचे दोळे उगडचे, आमचो सरपंच आणि सेक्रेटरी ज्यांच्यानी आमचो गळो कापलेलो आसा, आमच्या फाटीन सुरी खुपसलेली आसा, त्यांच्या आता तरी दोळे उगडचे आणि आम्ही परतून या सरकाराकडे मागता की हो जो युनिटी मॉलाचो आणि त्याच बरोबर याच्या नंतर जे काम सुरू जातले प्रशासन स्तंभ हे प्रोजेक्ट जे आसा सरकारान स्क्रॅप करचे नाका आमकां कित्या खातीर हे काल आमी सगळ्यांक वर्तमानपत्रांक आणि तुमच्या आमच्या मिडियाक सगळ्याक सांगिल्लें आसा। सबंद गोंयभर हो मेसेज आमी पावयल्लो आसा की जर तर हो प्रकल्प हांगासर जर येयलो जर आमचे पर्यावरण
दोंगर, उदक, त्याच बरोबर हेचे जे सायड इफेक्ट जे आसा या युनिटी मॉलाचे, कचरो म्हण, सिवेज म्हण, सगळी वेस्टेज म्हण सगळी, हेका लागून तशें आतां इंदिरानगराक लागून आमचो गांव पिड्ड्यार जाल्लो आसा, तशें हेका लागून ह्या प्रोजेक्टाक लागून आमी खंयच उरतना. ही आमिशां आमकां दाखयली वयता की तुमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलो, हे मेळटलें, तें मेळटलें म्हणून. बाबा हांव मागता सरकारा कडेन आमकां तुमची ही प्रलोभनां ज्यो आसा हे गाजर आमकां दाखोव नाका तुमी. आमी बरे कश्ट करपी लोक, तुमी हांगा पळयला आतां आमकां लज बीच कांय ना. जो कितें आमचो एटायर आसा, आमचे जे हें आसा, आमी जशें जीवन जगता, शेतांनी वयता, तशें आमचे यूथ सुद्दां आसा, ते हांगासर बसलेले आसा. आमची पारंपारीक कपडे न्हेसून कित्या खातीर कळपाक जाय आमी आमची संस्कृती राखता, सगळे राखता आमी. आनी हे जर सरकाराक जर ही आमची जर संस्कृती जर आसा ती नश्ट करपाची आसा, तांकां तेजे कांय पडलेलें ना. सरकारान एक हें काडचो, व्हायट पेपर काडचो आनी सांगचें अशें की ह्या गोंयान आमकां आदिवासी नाका म्हणून, एसटी लोक नाका म्हणून. कित्याक तुमी हांगासर आमकां उपकार पडना. आमचे सगळे आतां हायफाय चल्लेले आसा, सगळे चल्लेले आसा. तेन्ना तुमच्यो ज्यो जागा आसा त्यो आमी करता, आमी बळकायता, अशेंच चल्लां. करमळे पळय कितें चलता तें. हे आमचे चिमलचे जाले, बोमा पळया, हांगासर पळया, मरिना प्रोजेक्ट पळया, त्या पाळ्यांक पळया, तेवटेच्यान सांग्यार पळया, कोण टार्गेट जाता? फक्त आमचे एसटी लोक, एसटी आनी एसटी लोक. हो अन्याय आसा. तेन्ना ह्या आमी जे उपोशण जे आरंभलां तेतूंच्यान सरकारान हेची नोंद घेवची आनी आमकां चिबलकारांक हांगासर न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो. दुसरी गोश्ट तुमी आतां पळयता हांगासर गांव म्हटल्या बरोबर हांगासर सरपंच आसूंक जाय आसलो, पंच आसपाक जाय आसले. कारण ऑलरेडी कार्यक्रम आमी हे केल्लो. आयज आमदार आसूंक जाय आशिल्लो, येवंक ना. तांकां हेचे हांगासर कांयच पडलेलें ना. तेंचे स्वताचो जो कितें हें आसा हांगासर, जे कितें तांकां वाटे मेळटले हें सगळें जाल्या बरोबर त्या वाट्यान ते खूश आसा अशें आमी म्हणटा. आनी परतून एकदां मागता सरकारा कडेन की हो हें आसा तो प्रकल्प जो आसा ते हांगासून रद्द करचे, स्क्रॅप करचे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कारवार नौदळाच्या तळाचेर पाणबुडयेंतल्यान सफर केली. भारतीय नौदळाच्या कलवरी बनावटीच्या INS वक्षीर पाणबुडयेंतल्यान नौदळाचे मुखेली एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हांचे सयत राष्ट्रपतींनी ही सफर केली. हाचे पयलीं आदले राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम हांणी नौदळ तळाचेर पाणबुडयेंतल्यान सफर केल्ली. हाका लागून नौदळाच्या जवानां सयत पाणबुडयेंतल्यान सफर करपी द्रौपदी मुर्मू ह्यो दुसऱ्यो राष्ट्रपती थारल्यो. राष्ट्रपती मुर्मू शेनवारा गोंयांत आयल्यो. आयतारा सकाळीं INS हंसा तळाचेर तांणी नौदळाच्या जवानां कडल्यान मानवंदनेचो स्विकार केलो. उपरांत कारवार नौदळ तळाक भेट दिली. मांद्रे पोलिसांनी हरमल वाठारांत बेकायदेशीर रितीन रावपी एका बांगलादेशी नागरिकाक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या बांगलादेशी महिलेचें नांव सरमीन बीबी अशें आसा. ही महिला पासपोर्ट आनी विजा नासतना गोंयांत बेकायदेशीर रितीन कितलींशींच वर्सां जालीं रावता. देखून इमिग्रेशन आनी फॉरेनर कायदो 2025 अंतर्गत गुन्यांव दाखल केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. हरमल किनारी भागात जी पार्किंग एरिया आसा ते पार्किंग एरियेत भितर 27 तारखेक सांजे 5:30 वरांचेर एक बांगलादेशी सरमिदा बीबी जानतूर सिंदीर 32 वर्षीय ही महिला बेकायदेशीर इंडियन घुसखोरी केल्ल्या प्रकरणी मांद्रे पोलिसांनी तेका अटक केल्या. मांद्रे पोलिसांच्या लक्षात आयली की एक संशयीत हरमल पार्किंग हांगासर एक महिला वावरता. त्या उपरांत पोलिसांची एक टीम तांचे कडेन गेली आणि तांची चौकशी करपाक लायली. चौकशी केल्या उपरांत ती बांगलादेशांतल्यान
कशा पद्धतीन इंडियेक आणि इंडियेसून गोंयान आयली त्या संदर्भात ताचेकडे कसल्याच प्रकारचे डॉक्युमेंट नाशिल्ले. बेकायदेशीर ताणी इंडियेन प्रवेश केल्ल्या खातीर मांद्रे पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक गिरेंद्र नाईक हांणी तांकां अटक केल्या आणि फुडली कारवाय तेच करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. पेट्रोल पंपाचेर चोरी करपी दोग तरणाट्याक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या. जाल्यार ह्या प्रकरणात धरिल्ल्या एका भुरग्याक अपना घरात सोडला. चोरिल्ली कॅश आणि एक स्कूटर पुलिसांनी जप्त केल्या. मजगतीं दुबावीत तरणाट्यांचो महाराष्ट्रांतल्या कांय गुन्यांवांनी हात आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. पुलीस ते दिकेन तपास करतात. दिवचल सांखळी रस्त्यावेल्या सरवण वाठारात आशिल्ल्या कृष्णा पेट्रोल पंपाचेर चोरी जाली. ही घडणूक शेनवारा मध्यानराती घडली. चोरांनी पेट्रोल पंपाचे कार्यालय फोडून भितरले 9,000 रुपया तशेंच सीसीटीव्ही कॅमेरा आनी DVR मोडलो. हे विशीं पेट्रोल पंपाचे धनी सुनील पर्वतकार हांणी आयतारा दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या उपरांत पुलिसांनी महेश शेट्टी आनी भुवन पिल्ला अशा दोग दुबावितांक अटक केली. चोरिल्ली कॅश आनी एक स्कूटरूय पुलिसांनी जप्त केल्या. हे चोरयेचो फुडलो तपास सुरू आसा. एक्चुअली कितें जालें, आमी एज युजल आमी सेकंड शिफ्टीक आमी बंद करता. सगळे हिशोब घेतलो, कॅश बी घेवन आमी गेल्या 11:30 सुमार. आनी ते दिसा रातचो 11:30 नंतर इन्सिडेंट जालो. म्हणजे तांणी ती पयली रेकी केल्ली. कित्याक आमचो स्टाफान जेन्ना तांकां पळयलें तेन्ना सांगलें सर हे आमचे कडेन येताले पेट्रोल घालून. आनी ते डायरेक्ट बायक्स घेवन हांगा येयले. बायक घेवन येयले आनी तितल्यान आमचे कडेन ते AI कॅमेरा ते फ्लॅश जावपाक लागले म्हणून तेणी कितें केलें, एक तो कॅमेराचो केबल तोडलो तेणी. आनी दुसरें मागीर तेंच्यांनी आमचे कडेन कुत्रो आहा, तेंच्यांनी तेंचे कडेन हायड्रोलीक हें आहा कटर, तेंच्यांनी ती लॉकां तोडली आनी ते भितर गेले. भितर वचना दुसरो कॅमेरा आसलो पळय तितून तो ट्रॅक जावपाक लागलो. तो AI कॅमेरा तो ट्रॅक जाता म्हणटकीर तो घुडयलो तितले भायल्यान त्या वटेनसून चॅक करपाक लागले. ते जाल्यार ते हें जायना. म्हणजे जेन्ना तेणी केबल हें केलो पळय तेन्ना तो मॉनिटर जायना, तेन्ना तिका डावट. आनी तेंच्यांनी कितें केलें, मागीर तेंच्यांनी तो DVR कट केलो भितरलो. DVR कट केलो आनी आवटे सगळें धोजून पयलें. देवाऱ्यान आमी तेन्ना डोनेशन आमी येता म्हणून थंय आमी थोडे कॅश दवरताले. 7,000 आसले 9,000 ते तेंच्यांनी उखल्ले. आनी तो DVR घेवन ते गेले. मागीर पावणे आमची फर्स्ट शिफ्टीचो भुरगे येयलो सकाळी. तेंच्यांनी पळयलें जाल्यार फाटलो कॅमेरा तेंच्यांनी तो हँग करून दवरलो, म्हणजे ओडून तोडलो. तेणी फोन केलो, मॅडम अशें जालां. इमिडिएटली आमी हातोडेर गाडी घेवन येयली. जाल्यार आमच्या ऑफिसाचें दार फोडलेलें आहा, म्हणजे हाफ ओपन आहा. मागीर भितर तेन्ना मागीर आमी इमिडिएटली पुलिसांक कंप्लेंट केली. आनी त्या पयलीं आमी तांकां त्या कॅमेराचे ट्रॅक जाल्ले आनी त्या पयलीं बिचोरचे जे इन्स्पेक्टर हांव ताका रियली एप्रिशिएट करता. तेंच्यांनी ताका नॅप केलो आनी तेंच्यांनी ताका राती भितर उखल्लो. काल सकाळी दनपार वेळ दिसता. कालूच तांकां रातीच उखल्लें. म्हणजे ते इतले आय वॉज रियली थँकफूल टू बिचोली आनी सांखळी. तुमची कंप्लेंट वयच्या पयलींच ते तांकां ते नॅप जाल्ले. नॅप जावन मागीर तेंच्यांनी क्रॉस चॅक केलें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. नोव्हेंबरात बायणा घरफोडी जाल्ली. हे संदर्भात पुलिसांनी 6 दुबावित आरोपी सयत 5% भांगर, चांदी आनी पयशे तशेंच मुद्देमालूय जप्त केल्ले. पूण 7व्या दुबाविता कडेन खंय अर्दे मुद्देमाल आशिल्ल्यान पुलीस ताचे मागार आशिल्ल्याची म्हायती नायक फामिलीन दिली. पळयात. म्हाका अशें दिसता की आज सकाळ फुडें कोणा घराडेन दरोडा पडलो आसतलो अशें म्हाका न्ही अशी भंय दिसता. आतां 1 म्हयनो जावपाक आयलो, 1 म्हयन्या वयर जाले. पूण आमी सद्याक अजुनूय डिप्रेशनान आसा. आमकां अजुनूय आमकां भंय दिसता. पोलिसांनी तें दाखयलें आमकां की रिकवरी तांची जाला म्हणून. पूण तातूंत भितर म्हजे थोडेच भांगर आशिल्ले जे दिसले म्हाका ते. आनी चांदीची आयटम आसा सगळे देवाचे. पूण भांगराची आयटम मॅक्झिमम ना. ते चोर कशें सुटपा जायना. आतां सुटलो फाल्यां वतलो आनी घालतलो दुसऱ्याक. नोव्हेंबराक बायणा घरफोडी जाल्ली. ह्या घडणुके उपरांत त्या घरच्यांचेर आनी गोंयच्या लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाल्लो. त्या उपरांत वास्को पुलिसांनी फास्ट ट्रॅकान केस सोडोवपाक दीस रात एक केल्ले. पुलिसांनी ह्या संदर्भात ओडिसाच्या 6 आरोप्यांक अटक केले. जाल्यार 7वो आरोपी अजून फरार आसा.
या 6 आरोप्यांकडल्यान पुलिसांनी 5% भांगराच्यो वस्ती, चांदी आणि पैसे जप्त केला. ते पुलिसांनी हर्षा नाईक हिका दाखयले, पूण ते भांगार अर्देच आशिल्ल्याची माहिती हर्षा नायकान दिली. अजून मेरेन नाईक फामिलीचे अर्धे भांगार, चांदी आणि पैसे 7व्या आरोप्याकडल्यान पुलीस जप्त करपाच्या मार्गार आसा. पूण ह्या नादी त्या 7व्या आरोप्याची अटक जावप चड म्हत्वाचें आसा. ह्या घडणुकेक आतां 1 म्हयनो जालो, पूण नाईक फामिलीचेर ह्या घडणुकेचो परिणाम अजून आसा. आमगेर जाला ते जाला, पूण आनीक कोणाच्याच घरात हे जावचें न्हू. तशेंच हे चोर कशेच बंदखणींतल्यान सुटपाक जायना अशें आतां नाईक फामिलीन सांगलां. आता 1 महिना जावपा आयलो, 1 महिना वयर जाले, पूण आमी सद्याक अजुनूय डिप्रेशनान आसा. आमकां अजुनूय आमकां भंय दिसता की फुडें आनी कोणाचेर जावपाक जायना. आमगेर जाल्या ते जाल्या, लोकांगेर बी जावपाक जायना. आनी ते चोर कशें सुटपाक जायना. काल आमकां फोन आयलो पुलिसाचो की बेल कोणे तरी एप्लाय केल्या म्हणून, पूण ताणें आमकां सांगलें बेल तांकां कशीच मेळपाक जायना. आमचे वटेन आमी ट्राय करतले बेल ताका दिवपाक जायना म्हणून, पूण ताणें म्हाका सांगलें तुजो एक एडवोकेट काड. आनी खरें आमकां बरें केलें ताणें पुलिसांनी की आमकां एडवोकेट काड म्हटलो, कित्याक आमकां ताका कसोच बेल दिवपाक जायना म्हणून हांवें म्हजो एडवोकेट धाडलो. आनी ताका एडवोकेट सुद्दां आमकां सांगलें की तूं कांय भिनाका, बेल ताका कसोच मेळपाना. कित्याक सांगल्यार ती केस आहा क्रिमिनल. आतां तो सुटलो, बेलीचेर सुटलो. चायल्ड एब्यूज केसीन तो ताणें एप्लाय केला कितें, चायल्ड एब्यूज केसीन ताका बेल मेळपाकूच जायना. हांव मानता कित्याक आतां सुटलो, फाल्यां वतलो आनी घालतलो दुसऱ्यांक त्रासान. आतां 1 म्हयन्या पयलीं तुमकां खबर आसा की डेकोटी जाल्ले आमच्या घरांत आनी खूब इतली भांगर व्हेल्ले आनी चांदीची जे आयटम्स आसा पळय देवाची सगळी व्हेल्ली. पूण आमी पोलिसांनी ते दाखयलें आमकां की रिकवरी तांची जाला म्हणून. पूण तातूंत भितर म्हजे थोडेच भांगर आशिल्ले जे दिसले म्हाका थंय. आनी तो जो 7th पर्सन मिळच आसा पळय ताजे कडेन मोस्टली आसतले. आनी चांदीची आयटम आसा सगळे देवाचे. पूण भांगराची आयटम मॅक्झिमम ना. पूण DIGन म्हाका एक एश्युरन्स दिला आनी पोलिसान बी एश्युरन्स दिला की तूं भिवपाची कांय गरज ना, की तुजी सगळे भांगर बिंगर मेळटले. कित्याक तो 7वेचो मनीस आसा पळय तो आमकां वी आर क्लोज ऑफ दॅट. आनीक आमी अशें देवा कडेन मागता की तो बेगीनूच मेळचो आनी आमची सगळे केस आसा पळय ती सॉल्व जावची. आमकां मॅडम वर्षान सांगल्या की तूं कांय भिवपाची गरज ना, तुजें भांगर एकान एक आपूण हाडून दिता म्हटलां. म्हणून आमी तिजेर एश्युरन्स आसा आनी मेळटलें आमकां 100% आसा. पोलीस ताच्या फाटल्यानूच आसा. चोर ते खिडकीक जे ग्रील नाशिल्ले ती खिडकेंतल्यान भितर आयिल्ले. तुमी मागीर आतां ते ग्रील बी लायली आमी आतां सगळे लायले. आतां सेफ्टी लायल्या, पूण ते सेफ्टी मोडपाक तांकां टायम लागना. सगळे आतां तांचे कडेन हत्यारां अशीं नवीन आयल्या, कांय करूंक शकना. आतां आमी जेन्ना सकाळ फुडें आमी उठ्ठा न्ही तेन्ना म्हाका देवा पयलीं पांय पडटा. देवा बाबा आज तुवें म्हाका न्ही आज म्हाका दीस दाखयलो हो तुका हेल्पफूल म्हणून. पूण म्हाका अशें दिसता की आज सकाळ फुडें कोणा घराडेन दरोडा पडलो आसतलो अशें म्हाका न्ही भंय दिसता एवरी डे म्हाका. कित्याक आमी जो फेस केला न्ही जो प्रॉब्लेम तो असो कोणाचेर येवपा नाका. आनी अशें की आज कोणाचेर हो प्रसंग आयलो आसतलो अशें म्हाका दिसता. दोनापावला आनी म्हापशेच्या घरफोडी प्रकरणात पुलिशेच्या हातीक अजूनय कितेंच लागूंक ना. ताका लागून हेवूय प्रकरण अशेंच उरतलें काय म्हूण दुबाव आशिल्लो. पूण DIG वर्षा शर्मान हे प्रकरण सुटावे करपाचे आव्हान स्विकारिल्ले. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्माच्या नेतृत्वा खाला मुरगांव आनी वास्को पुलिशेन दुबावितांक धरले. बायणा दरोडो प्रकरणाची केस यशस्वीपणान सुटावी केल्ले खातीर मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान मुरगांव आनी वास्को पुलिशेक शाबासकी दिल्ली. पूण अजून मेरेन 7वो चोर आनी त्या घरच्यांचे अर्दे पयशे भांगार चांदी अजून जप्त करपाचे आसा. मजगती एका फाटोफाट एक जावपी चोरयांक लागून गोंयांत नाकाबंदी वाडयल्ली. तशेंच लोकांनी बिराडाक रावपी आनी कामाक दवरिल्ल्या कामगारांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन करप गरजेचें आशिल्ल्याचें DGPन सांगिल्लें. मजगती गोंयांत ह्या वर्सा चोरयो, खून, फारपेट आदी चडश्यो गुन्यांवकारी घडणुको उक्ताडार आयिल्ल्यो पळोवपाक मेळ्ळे. रातचे दिसा उजवाडार चोर जीवघेणे हल्लो करून घरां फोडून कशे वस्तूंचेर हात साफ करतात ते लेगीत पळोवपाक मेळ्ळे. ह्या घडणुकांनी लोक लेगीत थर्र भियेल्यात. वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुका उपरांत गोंयच्या कायदोन सुवेवस्था कोसळपाच्या मार्गार आसा वय असो आतां प्रस्न सतायता. गोंयांत वाडट्या घडणुकांनी भर पडिल्ल्यान आतां लोकांनी भिवपाची खरी गरज आसा काय ना हें येता तो वेळच सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.
गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. आयतारा फोंड्या वारखंड वाठारांत ट्रक आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातांत एके बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार दोगांक दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. आयतारा फोंड्या वारखंड वाठारांत ट्रक आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत स्वाती अंकुश राठोड ह्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार दोगांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत तांचेर उपचार सुरू आसा. उपरांत थळ्या लोकांनी एकठांय जावन ट्रकाक उजो घातलो अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वाळपय पुलिशेन घुवळे वखदाड कारवाय करून वाळपय केटीसी बस स्टँड वाठारांत 338 ग्राम ड्रग्स जप्त केले. ह्या प्रकरणात पुलिशेन 3 जाणांक रंगे हात धरले, उपरांत तांकां अटक केली. जप्त केल्ले ड्रग्स 33,800 रुपया किमतीचे आसात. अटक केल्या तातूंतले 2 उत्तर प्रदेशांतले जाल्यार एकलो बिहारचो आशिल्ल्याचें कळटा. हे तिगूय बस स्टँडार ड्रग्साची डिलिव्हरी करपाक आयिल्ले तेन्ना पुलिसांनी सापळो रचून तांकां धरले. तिगांकूय 13 दिसाच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. पुलिसांनी धडक कारवाई करत ड्रग्स सकट 3 जाणां रंगे हात पकडलेले आसा आणि जो ड्रग्स मेळ्ळलो आसा तो 338 ग्राम आसा आणि त्याची जी किंमत आसा हे 33,800 रुपया आसा. ह्या वेळार सध्या 3 जाणांक अटक केल्ली आसा आणि तेतून जे 2 जाण आसा हे UPचे आसा आणि दुसरो आसा ह्यो बिहारचो आहा. ताका लागून हे जे 3 जाणांक जे अटक केलेले आसा हे परप्रांतीय आसा आणि वाळपे शहरात मध्यभागी जे वाळपे कदंबा बस स्टँड आसा हांगासर ही कारवाई जाल्लेली आसा. ह्या वेळार पोलिसांक ड्रग्साची सप्लाय जातली ही तांकां टिप्स मेळ्ळ्या नंतर पोलिसांनी सापळो रचून ही धडक कारवाई केल्ली आसा. ही जी कारवाई जाल्ली आसा तितून वाळपे पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर यांच्या मार्गदर्शना खाली PSI प्रथमेश गांवस तशेंच सोहम मळीक आणि इतर जे पथक आसा हेंच्यांनी ही धडक कारवाई करून 3 जाणांक रंगे हात पकडलेले आसा. सध्या तांकां न्यायालयान हजर केले आसता ताका 13 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी ही फावो जाल्ली आसा आणि फुडलो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस उपनिरीक्षक प्रथमेश गांवस करत आसा. वाळपे शहरान अशा प्रकारे बिनदास ड्रग्साची सरसपणे विक्री जाता आणि कदंबा बस स्टँड सारखे जे लोकांची गज भाजून आसता ह्या जाग्यार ही सप्लाय जाता ताका लागून लोकांनी चिंता व्यक्त केल्ली आसा आणि अशा प्रकारची ही तस्करी परत सप्लाय जावपाक जायना हाच्या खातीर पोलिसांनी जी पेट्रोलिंग आसा ही सुरू करपाची आणि रातच्या वेळार ही वाहतूक जाता ताका लागून खंय तरी हेजेर आळो बसपाची खरंच गरज आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. काणकोण म्हालांतले पाळोळे, हवरे, कोळम, पाटणे तशेंच राजबाग दर्यादेग हे फामाद आसात. 2025 वर्स सोंपपाक आयिल्ल्यान सध्या ह्या दर्यादेगांचेर देशी पर्यटकांची गर्दी दिसून येता. दर्यादेगेर वचपाक पर्यटकांक गाडयो व्हरपाक रस्तो लेगीत कमी पडपाक लागला. इतल्या व्हड प्रमाणात पर्यटक ह्या दर्यादेगांचेर आयिल्ले दिश्टी पडटा. कोणचो हो समुद्र किनारो आमी आसा त्यात पाळवळ्या आनी कोळमाच्या अर्दे भागात पाटणे कोळम हो भाग ह्या भागान सबंद काणकोण तालुक्यांत पाळवोचो समुद्र किनारो हो देश विदेशाच्या पर्यटक नकाशाचेर आहा. टुरिजम वर्ल्डाक हो नकाशाचेर पाळवोळे हो समुद्र किनारो आसा. आयज 2025 सोंपत येयला. काणकोणाक 4 रस्त्यासान पाळवोळ्या किंवा कोळमाक येवपाक रस्त्यार एखादी गाडी येवपाक जागो ना. इतलो मोठ्या प्रमाणात देशी पर्यटक एका वेळार ह्या पाळवोळे किंवा कोळम भागान विदेशी पर्यटक येतालो. आयज सबंद देशी पर्यटक जावं तो कन्याकुमारी तामिळनाडू ह्या सायडी महाराष्ट्र अन्य राज्यांतलो बहुसंख्य मोठ्या प्रमाणात येयला. सबंद काणकोणच्या ह्या पाळवोळे किंवा नगरपालिका क्षेत्रांत जितली समुद्र किनारे थंयचे पर्यटकांनी सबंद फुलून गेला. लोक फक्त नवी वर्साच्या पयलीं सर्तीवस एन्जॉय करतात. लोकांक नवी वर्साची एक मळशीक लागला. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमारून. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
फेस्टिवल रापणकारांचो उत्सव मनोवया गोंयकारांचो हैया है उत्सव फुलया रापणकारांचो हैया है. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात.